पूण घडलें पळय तें आमची फॉल्ट आसा. देवस्थान कमिटी म्हणजे हांव डायरेक्ट आरोप करतां, आत्ताचे जे अध्यक्ष आसा तेची डायरेक्ट फॉल्ट आसा. तेणी तेका ह्या देवस्थानाच्या एडमिनिस्ट्रेशनाचे झिरो सुद्दां खबर ना तेका. जनरल बॉडी मिटिंगेक हांवें प्रश्न उपस्थित केल्लो की थंयसर बॅरिकेटींग करून मातशी वेवस्था थंय करची पडटली म्हणून. जाल्यार होच आतांचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर हांणी त्या वेळाचेर ऑब्जेक्शन काडलेलें, ना 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 थंय कांय करपाची गरज ना, सगळे आमचे धोंड करतले, ते आमचे गांवकार करतले आनी हें करतले तें करतले. पुरूच्या म्हणजे हांव जवळ जवळ आतां 2 वर्सां म्हाज्या टर्माचेर हय. नॉर्मली हांवें बॅरिकेटींग घालपाक सुरू केल्लेलें. 2 वर्सां केल्लेली हांवें बॅरिकेटींग घालपाचें. गेल्या वर्सा हेंच्यांनी म्हाका बॅरिकेटींग घालपाक विरोध केलो आनी तो विरोध करपी मनीस होच आत्ताचो अध्यक्ष आसा. मागीर गेली वर्सा कितें कशें जालें ना अशें कितें? गेल्या वर्सा हे कंट्रोलिंग आमचे कडेन सिस्टम आसलेली. बॅरिकेटींग नासतना सुद्दां हांवें बाबा कशे तरेन कंट्रोलिंग करपाचो तो टायम पिरियड कसो हें तें सगळें डायरेक्शन्स दिल्लेलें. 2023 सालाची जात्रा जी आसा ते जात्रेक जे बॅरिकेटींग केल्लेलें ताची वेवस्था देवदर्शनासाठी मागील बाजूला एरो मारून हांगासर घुसो नाकात, फाटल्यांतल्यान वचोन दुसरी जी वेवस्था आसा पळय ती अशा तरेन केल्लेली आमी. आनी हांगाच्यान पुलीस फोर्स लावन डायरेक्टली एंट्री कोणाकूच दिनासलें लायनीन सोडपा खातीर हे बॅरिकेटींगची वेवस्था आमी केल्लेली थंयसर. ह्या वर्सा किंवा तेच्या पयल्या वर्सा आमकां ह्याच लोकांनी बॅरिकेटींग घालपाक बंधन हाडलेलें. आमी तो मुद्दाम बॅरिकेटींग घालपाचो प्रश्न मांडलेलो, पूण तरी आसतना बंधन हाडलेलें. ताका लागून बॅरिकेटींग घालपाक गेल्या फावटीच्या जात्रेक आमकां मेळनासल्यो, पूण तरी आसतना मामलेदाराच्या ऑर्डरीचेर आमी बॅरिकेटींग घातलेल्यो. हे बॅरिकेटींग जे केल्लेलें तें आमचे लोक काडून उडयतात. हे आमचे लोक काडपा खातीर कशे प्रयत्न करतात ते पळया मुद्दाम, म्हणजे गोंदळ जावपाक जावो म्हणून. म्हणजे आमी जे म्हटलां पळय आतां हेंकां थंय भायर जर वचपाक जाय आमी वेवस्था करून दिता म्हणून सांगलेली, पूण तरी आसतना नाका बॅरिकेटींग काड, घालपाची ना, अशा तरेचो जो एक मानसिकता जी आसा पळय ती काडून पळय कशा तरेन बॅरिकेटींग काडटात ते, कसो प्रेशर लावन. आमचे मनीस तो रिती लायतात कित्याक लागून? बॅरिकेटींग काडपाक लागून, मस्ती करपाक लागून. हे पळय पूर्ण बॅरिकेटींग काडलें, आमच्या मनशांनीच बॅरिकेटींग काडलें. कशें कंट्रोल करूं शकतले आमी? बॅरिकेटींग हे पळय कशें काडून भायर व्हरतात ते पळय, हे सगळे आमचे मनीस. लोकांचे पडून गेल्लेले ना. फक्त करूं नाका, तुवें करप ना कांय, अशा तरेचे इंटेन्शनाचेर केल्लेले हे सगळे प्रयत्न जे आसात पळय ते करतात. ते आतां मामलेदार स्वता आपूण बांदता पळय कामगारांक घेवन, आमच्या लोकांक परत आतां बांदपाची वेवस्था नाका, आतां तो मामलेदार बांदता. आपूण पळय सोडयता तो PI आनी मामलेदार. जे भायर उडयलेले आमच्या लोकांनी बॅरिकेटींग ते आतां परत बांदचे पडटात. ह्या बाजून बॅरिकेटींगची वेवस्था अशे तरेन केल्लेली जेणे करून ह्या वाटेंतले त्या वाटेन, त्या वाटेंतले ह्या वाटेन जावपाक जायना. ही बॅरिकेटींगची वेवस्था आसा. रातोरात करून आदले राती सगळें करून थेयलेलो. एका माटव जो आसा तो पूर्ण माटव घातलेलो आसलेलो. खंयसरूच कोणाक त्रास जावपाक जायना, वत लागपाक जायना म्हणूनची हे बॅरिकेटींग्स आसात सगळ्यो फाटले सायडीच्यो सगळ्यो.